करवा आता गेल्या आयज सांजेच्या 5:30 वरांचे सुमार राजबाग ह्या समुद्राच्या वेळेर ह्या खाडीर तारीवयली खाडीर एक नुस्ती मारपी बोट पुरवली बुडली अशें लोकांक कळ्ळें। जवळ 500 सुमार लोक एकठांय आयलो। तुका केन्ना कळ्ळें आनी तूं लोकांक घेवन कसो आयलो? जी आज जी पात बुडला ती प्रितेश जयवंत काणकोणकर हेजी ही पात भायर साकून नुस्तें घेवन येता आसतना भितर खाडी तोंडार पात ती बुडली। पात बुडली नंतर वाऱ्या सारकी सगळी गांवभर बातमी पसरली। ताबडतोब लोक धांवट येयलो, तांचे बरोबर हांवूय धांवट येयलो। सरासर आमी 500 लोकां भितर फिशरमॅन कम्युनिटी भितर आमगे तारीवली कोमरपंत भाव सगळे, इतर समाजाचे लोक, तेजे नंतर पाटणे, तेजे नंतर तुगे किल्ले लोक सुद्दां आसलेलो, तेजे नंतर लोक तुगेलो कळमाचो, तेजे नंतर तुगे लोक तळपणचो आनी चडांत चड म्हणजे कोस्टल पोलीस सगळे, तेजे बरोबर सगळी लायफ गार्ड आनी सगळी लोकांनी आमकां सहकार्य केलो आनी ती पात आमी खंयच्या भाशेन ओडपाक लागली। पातीर कितले लोक आसलो? पातीर तुगे सद्या 7-8 लोक आसलेलो आनी पातीर जेन्ना लोक येता आसतना सगळ्या लोकांनी आमी कितलो टायम आमी ओडलो, कशीच पात तडी येयना, कित्याक तेजेर नुस्तें आहलेलें आनी नुस्तें आहल्या कारणाक लागून ती पात भितर पुरवयत वचोंक लागली। आमी ओड कसो जायना, लोकांच्यान हाडपा जायना। त्या वेळार तुमी 500 लोकांच्या 2 वरांच्यान आमी ओडटाले। तेन्ना तुमी जेसीबी मशीन हाडली ह्या वेळेर? त्याचे नंतर आमी जेसीबी मशीन हाडले आनी मशिनाच्या साह्यान आनी आमी मदीं धरून ती पात आमी वयर तडी हाडली आनी तडी पात हाडली नंतर ती पात आमी तशी खाडये वयली आनी खाडये वयली नंतर ती पात आमी सगळी थिंगा उदक बिदक सगळी नुस्तें बिस्तें सगळी खाली करून उडोवन आनी ती पात आमी आतां दुसरी पाती लावन तेन्ना वोन तेन्ना आतां आपल्या घर सकयल वयली। आनी ह्या पातीचो एक्सिडेंट थिंगा कसो घडटा हो 25 वर्सां पर्यंत बोवाळ करीत आहा आमी, कित्याक वर्साक थिंगा पाती बुडटाय। कारण कितें, थिंगा आमी ताका नस्त म्हणटाय, भितर पळय खाडीच्या बोटी भितर येताय ताका नस्त म्हणटाय। त्या नस्तार उदक कमी आसा आनी उदक कमी आसल्या कारणाक लागून त्या नस्तार वसाड फुलता आनी वसाड फुलल्या कारणाक लागून वर्स केन्ना ना केन्ना पाती बुडटायच। गेल्या वर्साक पाटणेची पात बुडलेली आनी अशी पात जेन्ना बुडटा, अशे एक्सिडेंट जेन्ना घडटा तेन्ना आमी सरकाराक कळपासाठी आमी काणकोणचे MLA काणकोणच्या सगळ्यांक आमी सांगताय कशें करून ह्या हिंगा रोजगार तर आमकां नुस्त्या संदर्भात फिशरमॅन कम्युनिटी आसा, आता इतर समाज बी नुस्त्याचें काम करताय, नुस्त्याचे धंदो करता, तेन्ना खूब त्रास जाता। केन्ना म्हणल्यार नुस्त्याची हानिकारक केन्ना घडली ना, तशी घडची न्हू म्हणून सरकारान हिंगा हें करचें, कितें करचें, हो गाळ म्हळ्यार ताचो कोस्तो उपसोचो, चिकोल काडचो आनी ते खोल घालचे। खोल तर ते घायले जाय तर येवपाची वाट म्हणटाय ताका आमी, नसमे वाट, त्या वाटेन आमकां सरळ केनो पोटी भितर घेवपाक मेळटाय। हो प्रस्न आमगे सरकारान सोडचो। सरकारा फुडें आमी मेमोरंडम सुद्दां दिले आसा आमगे अखिल गोवा क्षत्रिय पाद समाजा मार्फत। काय दुसरी गोष्ट म्हळ्यार हिंगा पळय आतां काळकांक आमी येवचें पडटा, काळका वेव्हार करचो पडटा। 5 वर्सांचे पयले सोलर लायटिंग हांवें सगळ्या रस्त्यार बसयलेले, ते 5 वर्सां नंतर ते सोलर लायटी पळय सगळे खांबे आहाय दिसताय तुमकां, खांबे आसाय पूण ताका लायट ना, ते कोणूच रिपेर बी करनाय। म्हणून सरकाराक आमगे रिक्वेस्ट, अपील सरकाराक की एक आमगे थिंगा तो चिकोल काडचो, ती खोल करचें आनी ते एक्सिडेंट पळय जे घडटाय, पाती पळय जे बुडटाय ते सरळ आमकां भितर येवपाक दिवचें। एक गोष्ट आनी दुसरी गोष्ट म्हळ्यार काळकांक आमगे सगळी बिझनेसींग फिशरमॅन कम्युनिटीचे सगळी बिझनेसींग उरता, सगळी धंदींग उरता, तेन्ना रस्त्याक बेगीन म्हाका दिसता ताजो एस्टिमेट जावन सगळे 5-6 खांबे सुद्दां हाडून घायले आसा। सरकारान ते बेगीन हे खांबे आनी वायर ओडची आनी हिंगा लायट घालचे। तेजे बरोबर एक हायमास बसयचो की सगळ्या उजवाड पडपाक जाय, हे सरकारान करचें आनी मनुश्य हानी जावचे पयले ही गोष्ट आमकां निवारण करपासाठी परत एक फावट सांगता की ती माती काडची, गाळ काडची आनी खोल करची आनी त्याच बरोबर हिंगा लायट बसयची, हे सरकारा फुडें आमगे रिक्वेस्ट। त्या जाग्यार ह्या दर्याच्या मुखार एक खाड आसा, ज्या खाडींतल्यान टॉलर येता, शेकडो तळपणचे टॉलर सगळे मच्छीमारी बोटी ह्या सायडी येता आनी वर्सान वर्सी घडणूक घडत आसा। आज ह्या रातीन सुद्दां ह्या गांवचो माजी नगरसेवक आनी माजी नगराध्यक्ष रत्नाकर धोरी हांणी सरकारा कडेन ह्या विशयी परत मांडला,
तरीकय ताजो येद ना. फाल्यां तो म्हणटा आपूण आपली शिष्टमंडळ घेवन सरकारा कडेन परत वयतलो. आयची घडणूक तो सरकारा मेरेन दवरतलो. बेगीन जावची अशी ताजी मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमारवंत.